रोहनावेले रिपोर्टा वेल्यान आमी पळयलां आसतलें फाटलीं 9 वर्सां हे प्रतिनिधीचे जे डेलिगेट्स येतात तांचे रेजिस्ट्रेशन तांकां वेगवेगळे मटेरियल दिवप तांची अजून इतल्यान जावना कोफुसांव रोवन म्हणटा त्या कोतान ज्यो लायनी जर आमी पळयत अजुनूय रेजिस्ट्रेशन खंय तरी कांय कडेन रेजिस्ट्रेशन सुरू आसा आनी जे रजिस्टर जाल्यात ऑलरेडी तांकां मटेरियल मेळपाचें सगळें कोफुसांव जालां. द नंबर हॅज क्रॉस ऑलमोस्ट 10,000 म्हणजे 10,000 म्हणजे रेकॉर्ड जाला तो. म्हणजे पयले इफीक जो 6 ते 6,500 रेजिस्ट्रेशन जाल्लें ताजे नंतर ओनू खंय तरी तो 10,000चेर आंकडो तेकला. वी हॅव टू रिमेंबर वन थिंग की इफीक 300 ते 500 रुपयांक 10 दीस कंटिन्युअस दिसाक 3 ते 4 पिक्चरां पळोवपाक मेळटात. ताका लागून इफीक पिक्चरां पळोवप्याचोय आंकडो वाडला. नॉट दॅट एवरीबडी इज अ फिल्म क्रिटीक एंड नॉट दॅट एवरीबडी इज फ्रॉम अ फिल्म फ्रेटर्निटी, पूण तांचोय आंकडो वाडटा. पूण सरकार कितें करता, वर्सान वर्स ओनू सुदारतलें, फुडलें वर्स सुदारतलें, ओनू सुदारलें ना फुडलें वर्स सुदारतलें अशें करून प्रतिनिधीची अथवा डेलिगेट्सांचो जो मिसमॅनेजमेंट आसा तांचे वेवस्थेचो तो फाटलीं 9 वर्सां जायत आसा आनी तो ओनूय घडला. हे रोहनावेले रिपोर्टा वेल्यान कळ्ळें. ओनूचो बारीकसो बदल जाला, सरकारान वेन्यू बदलला. कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकरां वर्सा इनॉग्रेशन जातालें, पोरूं खंय तरी तें मडगांव गेलें, पूण आतां ओनू बारीकसो थंय बदल केला सरकारान चड लोकांक. कारण दिनानाथ मंगेशकराची हॉलाची जी कॅपेसिटी आसा इज ऑलमोस्ट अरावंड 900, पूण ओनू जो पेंडल सरकारान AC वेगळो तयार केला बांदोडकर स्टेडियमाचेर, फुटबॉल स्टेडियमाचेर, ताची कॅपेसिटी ऑलमोस्ट 3,000 आसा, 2,900 कितें तरी ऑड. ताका लागून इतले लोकांक एकोमोडेट करून घेतले. फूल AC पेंडल जवळ जवळ कोटी सरकारान ताजेर मोडला आनी ताजेर खेराचे सांजचो कॉन्सर्ट बी आसतलो. तर ह्या सगळ्या गजालींचेर हो जो इनॉग्रेशनाचो जो थंयचो फील आसा, थंयची जी सद्याक जें थंयचें वातावरण आसा ताजेर पळोवया रोहिताचो रिपोर्ट. एक स्वप्न पळयल्लें एक मोशन पिक्चर करपाचें, एक एंटरटेनमेंटा खातीर लोकांच्या एंटरटेनमेंटा खातीर पिक्चर काडपाचें. ती एंटरटेनमेंटा खातीर पिक्चर तांच्यांनी काडलें खरें पळय. तांचें एक तें स्वप्न आसलें. तें स्वप्न तांकां सुद्दां खबर नासलें की तांची स्वप्न एक राजा हरिश्चंद्राची फॅक्टरी, तांची फॅक्टरी हजार लाखो लोकांक आयज एम्प्लॉयमेंट दितली आनी कोट्यादी लोक ह्या एंटरटेनमेंटाचेर डिपेंडंट आसतले. आयज सुरू जाता 43rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा 2012 आनी 9व्या फावटी गोवा होस्ट करता ह्या फेस्टिवला खातीर. ह्या 43rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचें उद्घाटन करतले खिलाडी कुमार म्हणजेच अक्षय कुमार. आनी ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आयज जातलो प्रिमियर लायफ ऑफ पाय ह्या चित्रपटाचो. हे लायफ ऑफ पाय डिरेक्ट केला डिरेक्टर एंग ली हाणें आनी हातूंत एक्टिंग करता बॉलिवूडचे नामवंत कलाकार म्हणजेच इरफान खान. गडबड ही पहिल्या दिसाच्यान सुरू जाता आनी ती जाता ती म्हणजे इनॉग्रेशनाक. हरशी ही गडबड जाता कला अकॅडमीन, पूण आयज कला अकॅडमी खूब शांत आसा. हांगासर तुमी पळयतात कांयच गडबड ना, सगळें थंडगार आसा ह्या कारणां खातीर की इनॉग्रेशन कला अकॅडमीन जरी जायना जाल्यार हें इनॉग्रेशन जाता शेजाऱ्याक म्हळ्यार DB बांदोडकर ग्रावंड जो आसा थंय एक व्हडलो असो टेंट उबारलेलो आसा ह्या स्पेशली इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या इनॉग्रेशन सेरेमनी खातीर. हाजें एक मुळात कारण म्हणजे हांगासर सिटींग कॅपेसिटी खूब कमी आसा, लेस दॅन 1,000. सो हांगासर एवरी इयर जो मेजर कन्सर्न आसता लोकांचो की हांगासर सिटींग मेळना, प्रॉब्लेम जाता. ह्या कारणां खातीर ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या ऑर्गनायझरांनी एक डिसिजन घेतलें की हें सगळें शेजाऱ्याक जातलें, आमी थंयच या आनी थंयच पळोवया थंयसरली अरेंजमेंट कशी चल्ल्या ती. सद्या आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियाच्या फायनल वेन्यू कडेन, जे इनॉग्रेशन वेन्यू आसा आमी थंय आसा. तुमी पळयतात हांगासर सगळी तयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेली आसा. बारीक सारीक फिनिशींग टचीस हांगासर दिवपाचें काम चालू आसा. ऑलरेडी स्टेज जी आसा स्टेज ही अप्रतीम दिसता. 43rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल बरयल्लें आसा थंय फाटल्यान प्रोजेक्शन आसा, 2 स्क्रिनी आसा. ताच्या भायर हांगासर लोकांक एकोमोडेट करपाक हेजी सिटींग कॅपेसिटी जी जावन आसा एप्रॉक्सिमेटली 3,000 आनी हाका कॉस्ट हो जो फूल आलिशान तंबू बांदपाचे, टेंट जो बांदपाचो, हांगासर एक ऑडिटोरियम बांदपाची जी कल्पना कॉस्ट केल्या आमकां ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक इज एप्रॉक्सिमेटली 1 crore. हांव रोहित वाडकर, म्हाज्या वांगडा कॅमेरामॅन सुशांत पळ, प्रुडंट मिडिया खातीर.
आतांच पहिले तुम्ही रोहित वाडकर ज्या जाग्यार आशिल्लो व सरकारान जो स्पेशल पेंडल उबारला इनॉग्रेशन सेरेमनी खातीर जवळ जवळ कोटी मोडल्या ताजेर तुमकां पळयत जाल्यार दिसना टेम्पररी उबारलो कसो. इट इज अ फूल एसी. जवळ जवळ कोटी मोडला. 3000 लोकांक बसपाची तातूंत कॅपेसिटी आसा. जवळ जवळ 40,000 स्क्वेअर फिटाची एरिया कंप्लीट. दयानंद बांदोडकर फुटबॉल स्टेडियम थंय व्यापला. अरेंजमेंट एक वेगळी पद्दतीन इनॉग्रेशन अंदू सरकार करता. इफीक तुमकां खबर आसतलें टू ब्रीफ अबाउट द इफी एक्टिविटीज. जवळ जवळ 70 देशांतली 162 फिल्मां ह्या इफींत स्क्रीन जातली अंदू. आनी द बेस्ट थिंग इज अंदू इंडियन सिनेमाचो 100 वर्सां इंडियन सिनेमाक पुराय जातात. ताका लागून बिईंग अ सेंटिनरी इयर सरकारान 10 लाखांचो एक वेगळो अवॉर्ड अंदू डिक्लेअर केला विच वील बी गिवन टू आयदर एक एखादी व्यक्ती प्रोड्युसर डायरेक्टर अथवा कोणी अथवा एखाद्या फिल्माक सरकार तो 10 लाखांचो अवॉर्ड दितले. टोटल 1 कोटी 10 लाखांची वेगळे वेगळे अवॉर्ड्स प्रायजां ह्या इफींक आमकां पळोवपाक मेळटलीं. त्या सर्तीन एनिमेशन जावं डॉक्युमेंटरीज जावं फिचर फिल्म जावं इंटरनॅशनल फिल्म जावं ह्या हातूंनी वेगवेगळे कॅटेगरींनी जी कॉम्पिटिशन जातात तातूंत 1 कोटी 10 लाखांची जवळ जवळ प्रायजीस आसतलीं. वेगवेगळे मास्टर स्ट्रोक म्हणून सरकारान ह्या फावटी एक नवें सेक्शन केलां. तातूंत इंटरनॅशनल लेवला वेले जे प्रोड्युसर्स डायरेक्टर्स आसा तांचे लोकां कडेन उलोवप चर्चा भासाभास क्वेश्चन एंड आन्सर सेशनां अशा प्रकारची जातलीं. मास्टर क्लासीस जातले. रसूल पुकुटी सारकेल्याची नंतर श्याम बेनेगल हांचे सारकेल्याचे मास्टर क्लासीस आसतले. नंतर CIIचे थंय एक्टिविटीज आसतल्यो. बिझनेस जातलो. फिल्मांय पळोवपाक मेळटलीं. हॉलिवुडाची आसा बॉलिवुडाची आसा. त्या शिवाय वेगळे वेगळे जे कलाकार जावं दिग्दर्शक जावं प्रोड्युसर जावं फाटल्या वर्सभराक जे गेले पेड्डेर जाले तांच्या नांवान होमेज दिवपाची एक सेक्शन आसा. मागीर तो देवानंद आसूं पयर यश चोप्रा आसूं हांचे सारकेल्यांक होमेज दिवपाची सेक्शन आसा. वेगवेगळे इतली एक्टिविटी जॅम पॅक एक्टिविटी फुडले एक 10 दिसांक हांगा जावपाची आसा. फुडें ज्या फिल्मान ह्या इफीचें इनॉग्रेशन जाता लायफ ऑफ पाय त्या फिल्माचेर एक आमी बारीकशी झलक घेतले. ताजे पयलीं घेवया एक बारीकसो ब्रेक. नमस्कार, तुम्ही पळयतात प्रुडंटाची खाशेली अपडेट 43वे इफीचेर. ज्या फिल्मान सरकार हें इफी इनॉग्रेट जातलो लायफ ऑफ पाय इंग्लीश फिल्म लँग्लीचें फिल्म तें इनॉग्रल सेरेमनी जातकीर ह्या फिल्माचो शूट जातलो. रेग्युलर स्क्रिनींग जें आसा तें फाल्यां सावन सुरू जातलें. ह्या लायफ ऑफ पायची थोडीशी झलक पळोवया. Life of Pi is a fantasy adventure novel by Jan Martel, which was published in 2001. The protagonist, Pisin Molitor Pai Patel, an Indian boy from Pondicherry, explores issues of spirituality and practicality from an early age. After a shipwreck, he survives for 27 days, stranded on a boat in the Pacific Ocean with the Bengal tiger. The film stars debutant Suraj Sharma, who plays the older Pai along with Tabu and Irfan Khan. Director-producer Ang Lee talks about the challenges of producing his first 3D film. 3.5 years ago, I followed Jan Martel's tour, starting my journey here, doing research and start thinking about the script. How do I crack down this incredible book? You know, in the book, Jan Martel really romanticized the Tamil culture in Pondicherry because here it represents Pai, actually every man. That means every man. Pai's paradise, his home, where he feels comfort, his idealized place. And I came in with the same romantic idea. I was not disappointed. Not only that, it surpassed my imagination. Tamil culture is one of the richest, oldest culture in the world. It really enriched not only on the movie, by my knowledge and my heart. And the people here, the hospitality and the willing to support a friend, the curiosity, an outsider, and also the project. The knowledge they gave me, the hospitality they showed me around, the things I soak up here is just treasure in making this movie. It's the most difficult movie I ever make. Kid, water, 3D, tiger, everything throw in the mix. It took me 3.5 years, about 3,000 people
crew over the course of 3.5 years all over the world. We're making this movie. Irfan Khan plays the adult version of Piscine Patel in Life of Pi. I've heard about the book, but I never read it until Ang offered me the part. And even then, you know, I was not eager to read it until I'm signed for the part, because what happens as an actor, you start investing emotionally to the subject. You start getting, you know, attached to the subject. Unless and until, you know, you are sure that you are going to do, you know, after that I started reading the book. You cannot imagine what's there in the book. You know, it's beyond your imagination, and the kind of things he deals with. On the surface, it's about a boy and tiger in the boat, and you know, but it deals with issues which are so intrinsic with human beings. You know, which are necessity of human beings since they are born on this planet. Child actor Ayush Tandon got to know about the casting for this film through an agency and was ecstatic when he finally got selected after 3 rounds of auditions. Ayush played the role of a school-going kid up to the age of 12 whose name is actually Pising Molitor Patel. He was teased by his classmates as Pising, which forced him to adopt Pi, a short form for Pising. Suraj Sharma, who plays the older Pi, was called to Taiwan for training before the shooting. After being signed, he read the novel. Other Bollywood stars are Tabu Sushant Singh and Sonu Sood. वाशिल्ले लायफ ऑफ पाय फिल्म ज्याने इफी इनॉगरल फिल्म इफीचे लँगलीचे फिल्म ताजो पूर्ण क्रू जो आसा ह्या फिल्माचो आतां इनॉगरेशना खातीर हांगा पावता. तर एकंदर इफीचो उत्सव पणजे जो सुरू जाता 162 फिल्मां 70 देशांतली फुडले 10 दीस जवळ जवळ सगळ्या गोंयकारांक आयिल्ले प्रतिनिधींक पळोवपाक मेळटली. त्या शिवाय सरकारान जो अरेंजमेंट केला वेगळो अंदू बीच सिनेमा परत खंय तरी अंदू सुरू जाल्या त्या खातीर सरकारान 10 तालुके सिलेक्ट केल्यात. थंय कॉन्सर्ट्स जातले, बीच सिनेमा जातले आनी एकंदर फुडले 10 दीस गोंयभर हो फिल्माचो उत्सव सुरू आसतलो. उत्सवाचें इनॉगरेशन करता अक्षय कुमार.